मोग करणाराची गजाल कळीत आसा तुमकां. मोग करणारां केदाळे अशींच. तांकां कितलें भेटल्यारी कितलें उलयल्यारी पावना. दिसाची 24 वरां एकामेका भेटल्यारी उलयल्यारी तांकां फकत 2 वरां पाशार केल्ल्या बरी दिसती. देखून ती दिसाक एक निभा सोदतात. भेटच्या खातीर जागे सोदतात. रानांत जांबळां काडूंक वेताना, बोरां बेडसां विसूंक वेताना, तितलें कित्याक मुड्या तांदळाची पेस करतना, तांब्यो तांब्यो धंय चाळटाना तांकां भेटची आशा येता. उलोवची उर्बा येता. देखून तें आपयता. ये मोगा, ये आमी थोडें उलोवया. हें पद तुमच्या खातीर नाचा सवें. तुमकां हे गजाल कळीत आसा. कळीत ना मू? ही गजाल फकत दादल्या खातीर मात्र. कित्याक म्हळ्यार ह्या दादल्यांनी बायलांच्या संगतेंत पडटाना बारी चिंतीचें पडटा. तांचे वस्तू रापडचें जावं, धरचें जावं या वडचें जावं. तशें करून वचनाका आतां. कित्याक जाणा तें नेणान मू? नेणान जाल्यार आनी हो तमासो पळया. विल्फी ಏನ್ ಕಾಲ रे दोळ्याक काले जाले म्हणजे
हांव आज सेंट्रलाक पिक्चर पळोवंक म्हूण गेल्लो थंय हांव वचून फाटल्या सिटीर बसोन आसतना एक मोठी बायल मनीस म्हज्या मुखल्या सिटीर येवन बसूंक म्हूण पळयतना तिचे कापड तिच्या कुल्यांचेर कम पडलें तें पळोवंक गली दिसता न्ही गे म्हूण हांव कापड लुवण भायर गेलें जरी तिने म्हाका सोमा मारलें जरी दोळ्याकच मारलें जरी भारी फाट जालें काम अळे केदाळ रे बायल मनशांचे वस्तूर खंय आसता बळे थंय तासाचे तूं गे ते आपडोंक गेल्लोय बायलांचे वस्तूर आमी आपडचे न्ही कळ्ळें मग तुका अळे देखून विल्फी आनी मुखार आहा पळय ते थंय तासोंदी खंय आसता पळय तांचे वस्तूर थंय तासोंदी तूं आपडोंक वचनाका कळ्ळें मग जायते बेश्टेन तरी मार खावचे घाल्याक येता अरे 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 ये विल्फे ये अनेका दोळ्याक काल जाले रे काल म्हणचे जरी आज हांव रूपवाणीक फिल्माक म्हणून गेल्लो थंय हांव आज फाटल्या सिटीर म्हणून बसोन पिक्चर पळोवया म्हणून बसोन आसलो पळयतना तित्त काल मेळ्ळी पळय तित्त मोठी बायल मनीस आज म्हज्या मुखल्या सिटीर येवन बसोन पळयली पळयतना तिचे कापड भायर आसलें हांवें काडून आल्ल्या जाग्यार कुल्या कडेन काल हाडलें पळय शिरकल्ल्या कडेन शिरकयलें जरी हांव तिने म्हाका परतून मारलें जरी हांव तुका हांवें काल सांगलें विल्फी आपडोंगूत वचनाका म्हणून सांगलें न्ही आल्ल्या कडेन दोरीचें म्हणून आल्ल्या कडेन तूं दोरीचें म्हळ्यार हांवें परतून तशें शिरकोंक म्हणून सांगलें न्ही ते आसल्या बरी आसोन दी तूं आपडोंक वचनाका म्हणून सांगलें तूं आनी मुखार तशें कालेय जाल्यार रे तूं आपडोंक वचनाका बायल मनशांक चेडवांक तूं आपडोंक वचनाका कळ्ळें मग आनी मुखार कोणाचे रगले वचना वय जायते येता जाय जाय ये देवा म्हज्या तुजी अथर्वणा सुखानंद गे म्हणून यें काल जालें विल्फी आज हांव आपले म्हजे पासपोर्ट रिन्यूअल करूंक आसलें जरी तशें अंपन घाटा वचून फोटो काडून बसार पाटी येतालो घरा येताना बसार येत आसतना ड्रायव्हरान आपले एकूच ब्रेक मारले जरी देवा ब्रेक मारतना आपले हांव धडाल लागून बसार मुखार वचून पडलो त्या झाडा म्हज्या बल्सान दवरले फोटो पुरो वचून आपले एका बायल मनशाच्या पाया कडेन पडले जरी देवा ते वचून अशें काडया म्हणून बायल मनशाचे तोंड पळयतना ती काल पोरपुरो मेळ्ळी पळय जरी तीच मोठी बायल मनीस जरी देवा तिचे म्हळे बाये तुझे कापड तिके उकलो फोटो काडटा म्हळें जरी ये